स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। गणाधीश जो ईश सर्वा गुणांचा, मुळारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा। नमो शारदा मूळ चत्वारि वाचा, गमू पंथ आनंत या राघवाचा। जय जय रघुवीर समर्थ। शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे, वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे। कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा, नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। मला वाटते अंतरी त्वा वसावे, तुझ्या आत्मबोधासी त्वा बोध व्हावे। अपत्या परी पाववी प्रेम ग्रासा, महाराज या सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ। मस्त ऐक ना। कल जाता ऐक ना, ऐक ना वे ऐकत हंग ऐक ना बा। डिस्कनेक्ट करून परत ट्राय करा ती होय। अरुंधती तुगेले डिस्कनेक्ट करी भायर बस आणि वापस यो। हांव एडमिट करता, तू प्रेस कर ना पुढे। चालू कर बे। हांव पळय चालू करी कशी प्रार्थनाची ना। प्रार्थनेकच महत्व असतं ग, प्रार्थनाच करून घेता नव्हे। ओके हय राईट। रामा मी तव दास, दास म्हणवी माते कशाचे भय। रामा जाईन मी ज्या स्थळी, सुख घना होईल तेथे जय। रामा या भुवनत्रयी तुझ विणे, नाही दुजा तारक। रामा तू सकलार्थ पूर्ण करिसी, तू तात मी बालक। तू तात मी बालक, तू तात मी बालक। जय जय रघुवीर समर्थ। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीरामाक आणि तुम सगळे श्रोत्यांक समर्थांक सगळ्यांक चरणांत वंदन करून आयचे विवेचन सुरू करूया। आता आत्माराम हो ग्रंथ आमी अभ्यास करता आसती। तांतूल आमी 4 समाजान 5व्या थायली म्हळ्यार त्या हाका कोण उद्धवाक आत्मज्ञान जाल्ल्यात आणि तो ताका स्वानुभव सांगतस। हे स्वानुभव निरूपण हे 5 समासा नाव तांणी सांगले। आता पुढील ये समासी, शिष्य सांगेल अनुभवासी, दृढ करून या तयासी सांगती स्वामी। स्वामी ताक म्हणटा तुगेलो अनुभव सांग। तो उलयतस, जय जयाजी स्वामी सर्वेश्वरा, आम्हा अनाथांची या माहेरा। सार्थक झाले जी दातारा, तुमच्या कृपा कटाक्षे श्रीराम। अनाथांची या माहेरा, आत्ता थाय हांव अनाथ आशिल्लो। अनाथ म्हळ्यार कसलें? अनाथ म्हळ्यार कसलें की कोणाक आवज बापूस ना ती, किंवा आसती जाल्यार तो जुगुळ्ळा आवज बापूस उलयता न्हू आनी रस्त्यार भीक मागता पळा, तसल्यांक अनाथ म्हणटात। तशी हांव आशिल्लो। या मनाचे संगती, जन्म घेतले पुनरावृत्ती। माया माईक असोनी भ्रांती, वरपडा झालो होतो। त्या माय जी असं
भ्रांती नमनमन्या भ्रांती असता आमकां. देह म्हळ्यार हांवाची ही भ्रांती असता आणि बाकी सगळें विश्व म्हळ्यार त्यांची देव ही एक भ्रांती असता. तरी हांव अमर असं ही एक भ्रांती असता. आमी कल्ले केले तरी हांवच करता, हांवच भोगता ही एक भ्रांती असता. मस्त आणि जे जे दिसता तें मज्ज खातीर असं आणि हांव तें उपभोग घेतच कायम उपभोग घेतलो. हांव अमर असं ही एक भ्रांती असता. आतां हांव अमर असं म्हणू गेल्यार तूं अमरच असं, पण तातूंत कोण अमर असं हें कळनासतना आमकां दिसतलें इतले लोक मरतना आमी पळयता ती, तरी आमकां दिसता आमगेलो देह केन्ना पडचो ना म्हण. आनी तेमी ती अनाथांची माहेरां. आमगेलें कुळार खंयचें तरी परब्रह्म. थंय आज म्हाका कुळार हांव येवन पावलो दातारा. हे दातारा समर्थ दातार. दात ते मस्त आसता ती, मस्त जाणांक दिवंक कशें दिसता जाल्यार समर्थपणे उदार आसता. मस्त आमकांय दिसता हें दिवया तें दिवया, जाल्यार आमकां तितलें सामर्थ्य आसता दिवचें तितलें. म्हळ्यार कल्लें आमचें आसता आनी दिवची बुद्धी आसता. ताका समर्थ दातार म्हणटा ती. सार्थक झाले जी दातारा तुमच्या कृपा कटाक्षे, या मनाचे निसंगती जन्म घेतले पुनरावृत्ती, माया माईक असोन भ्रांती वरपडा झालो होतो. स्वाधीन जालेले त्या मायेक हांव तातूंत बुड्डून गेलेलो ते हातूंत. कल म्हणटात ताका चक्रव्यूह म्हण भोवरे आसतात न्ही उदकांतू, तशी भोवऱ्यान शिरकल्यार वयर येवंक जायना. तशी वरपडा स्वाधीन जालेलो त्या मायेन म्हाका अशी पकडलेलें अशी. जाल्यार तुमी सांगलें की मायेन तुका पकड न्ही, तूं मायेक पकडल्या. हांव तुका शिकयता की कशी स्वाधीन आशिल्लें त्या मायेक स्वाधीन आशिल्लें तांतन सुटचें कशी, ह्या भोवऱ्यांतन कशी भायर पडचें हें हांव तुका सांगता. कशी सगळें काड उडोवन सोडचें. एक हो दाखयला पाप, एक कार्टून पळयल्लें हांवें. एकेकल्यांक न्ही चाळी बिडारांतनी कसलेंय उडयता ती कचरो वयर सावन तो उडयता ती. त्या तो गुथान वतल्यांक माथ्यार पडटा कर्म. तर एकलो वता आशिल्लो, शेवटी ताणें छत्री उगडली. छत्री उगडतरीके त्या छत्री सुद्दां कलकल पडच्या लागले. कड्डेर काला कोण की ते शियाळ्या उद्दा पिवन त्या शियाळ्या नारलो तो उडयलो. तो ताका ढम्म करून पडलेल्या पेटाक ताणें छत्री बंद केली आणि हे जे सगळं कचरो आसले तो वयर उडोवच्या सुरू केलो. सगळे लोक भिवून गेले हो कशें चवताळलो म्हूण. तशी हांगा त्या मायेच्या हातूंत आमी भितर पोण इतली वयतागली की शेवटी काही सहन जायना म्हणना पडे आमी सगळें काण उडोवचें सुरू केलें. नाका म्हाका हें नाका तें नाका सगळें. आनी तें कशें काडचें हेंवूय गुरून शिकयलें. तेमीत आत्तां हांव हलको जालो. आनी आत्तां म्हाका कळ्ळें जालें जी मी मानवी किंकर एकाएकी जालो विश्वंभर. हांव सेवक आशिल्लो, नोकर आशिल्लो. इतली श्रीमंतांगे चेडूं सुद्दां जावन हांव भीक मागतालो कोणाल्या घारा वचून. कले आयदनां वस्त्रां करून हांव कशी पूण पोट भरतालो. म्हाका पुरतें पोटा सुद्दां मेळनाशिल्लें. तितलें म्हगेलें दयनीय अवस्था. आतां हांगा हें तंतोतंत शाब्दीक घेवचें ना. किंकर म्हळ्यार कल्लें हांव मायेचो सेवक आशिल्लो. मायेच्या हातूंत हांव कल म्हणटात पंचभुतांगल दास जालेलो. कळ्ळें, विशयांचेर दास जालेलो. म्हाका जें जें दिसता तें म्हाका जाय म्हूण ताचे खातीर हांगा धांव थंय धांव हांगा धांव करतालो. म्हाकाय देव जावंक असो दिसतालो जाल्यार देव कल खातीर दिसतालो की म्हाका हें जाय, ये देव वो देव. तें देव म्हळ्यार कल म्हणून म्हाका कल्पना गोत नाशिल्ली. ह्या मायेक जंजाळांत हांव शिरकून पडलेलो. इत्या म्हळ्यार हांव नामस्मरणाचे कल्ले वंगण लायन आशिल्लें ताका. आतां वंगणाचें हांवें एक आयकल्यां. एक दिवस सकाळी फुडें च्याच आयदन काडूंक तिणें हल्ली मॉड्युलर किचन्स आसतात न्हय, सगळे ते ट्रॉलीज घालेले आसतात ती. ते सकाळी आयदन काडूं वचल्यार ते ट्रॉली मुखार वयरी भायर येना. कर्म आयदन कशें काडटली, अर्दकूड भायर येयल्या तांतन आयदन काडूंकय जायना. कसलें खंय कल्ल शिरकल्या म्हूण हात भितर वचना. ताळो कल करचें म्हूण ती आयदन वस्तर करतली एकली आयली तांगेल्या टॉप सर्वंट. तर तिका म्हळें कल प्रॉब्लेम असो आहे म्हूण. ताळ ती म्हणाल काय नाही हो, थोडंसं तेल लावा ना त्याला.
आणि त्या लावूनच भितर आजूबाजूक ते सर्रकन सुटले त्या लावून भितर आणि ती सगळं काढतं ती म्हणाली हां वंगण पाहिजे प्रत्येकाला ते लुब्रिकेशन वंगण वंगण म्हणे नामस्मरणाची वंगण ज्यानं लायता ती सगळे स्मूथ चलता आज आमकां तें पळोवनचें असं की तो पावलो जर तागल अनुभव पयलीं आमी आयकुया कडेर आमी तागल जागेर कशें पावचें हें आमी पळोवया जी मी मानवी किंकर एकाएकी झालो विश्वंभर पहिले 2 वाजता असा मग पळया ती 1 2 3 थर्ड श्लोक संदेह तुटला थोर यातायातीचा समास 5 मी संसाराहून सुटलो मी पहिलं पावलो मीच सकळ विस्तारलो सर्वांभूती सगळं हान तू हांव तांतूच परब्रह्मान तू डुबकी मारलेली मी तान मज्जीत जालेली मी ती म्हाका सगळीकडे हांवांची दिसता असं प्रचंड विस्तारलेलो प्रति एक मनशान तू हांवांची स्वताच्या समोर दिसता आतां म्हाका कळ्ळें की खरेची मी करून अकर्ता इतले दिवस हांव फक्त शाब्दीक म्हणटालो ढोंगी आशिल्लो हांव हिपोक्रेट आशिल्लो यो नाबा म्हाका कसल्यो अपेक्षा ना ती म्हाका केन्नाय कोप म्हणून येना बा म्हणचें हां आनी चिक्के कले कोणें तुका कोप येना पयर कोपिल मुगो खंय कोप येयलें म्हणलें कोण सांगलें आज्यान कोप सोडलेली गती तशी पण आत्ता परब्रह्मान त्यांना पण म्हाका कळटा की मीच करून अकर्ता मी परेहून परता मध्ये वार्ता मीपणाची नाही आता हें सांगका म्हणून ना पण गुरूंनी ताका अनुभव सांग म्हणल्या आतां खंयचोय अनुभव न्ही खंयचोय एक्चुली प्रपंचा अनुभव पुणी सांगू जाता आणि तांकां एकले वायट अनुभव आयलो बा किंवा बरो अनुभव आयलो घोमटेकून वर्णन कोण सांगल्यार आमी तांगेले वायट अनुभव असल्यार सहानुभूती दिवच्या शकता ती ओम शांती कोणें गेल बा वी आर विथ यू इन युअर ग्रीवन्स टेक अवर कंडोलन्सीस ओम शांती वी आर प्रेईंग फॉर यू असं सगळं म्हळ्यार सहानुभूती तांगेले फाटी थंय हात फिरवचो आमी आसत न्हय भिवू नाका असलें सगळें ताका सह अनुभूती म्हळ्यार तांकां जी अनुभूती आयली तीची तांणी सांग नासतना सुद्दां आमगेल मनाक जें कळटा न्ही हां तें मनाचो बरो भाग आसा बरे मनाक तें कळटा सुखांत कोणाक सुखांत आमी आनंद पावंका दुसऱ्यांक आनंदांत आनी कोणाक दुख्खांत आमकांय दुख्ख जावंका ताची अनुभूती येवंका सहानुभूती आमी दाखोवंका तरी आमगेले प्रोग्रेस जातास हें ठरोवचें पण हांगा ताका सरळ कळटा की मज्जान मीपणाची ना मी करून अकर्ता मी परेहून परता मध्ये वार्ता मीपणाची नाही आतां हांगा तो शाब्दीक उरलें ना हे जे अनुभव आसा ती तो प्रयत्न करता सांगचो जाल्यार फुल्ल अनुभव सांगच्या येना प्रापंचीक अनुभव थोडेपणी सांगच्या येता ती जाल्यार हो पारमार्थीक जो फायनल अनुभव जो आसा आत्मबोधाचो तो कोणा ती सांगू जायना ताजे खातीर तुमीची त्या आत्म्याची रियलायझेशन कोण घेवंका तातूंत डुबकी मारका तावळ तुमकां कळटा तें कशें आसा उदक खोल आसकी थंड आसकी हून उदकाची कुंड म्हूण आसता ती ते हांगा आमी वचून येता वळी पळयल गणेशपुरी आनी तातूंत न्हातात लोक कळ्ळें तर तें न्हाल्ले शिवाय कितलें हून आसा कितलें थंड आसा तुमकां कळटलें कळना नुस्तें कांटार बसून कळना ताजो अनुभव येना आतां नायगारा फॉल्सान तूं आमी एक फावट वचून ते अमेरिकन फॉल्स म्हूण आसता ही सरळ धो 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 पडटा थंय वचूं जाता हांव वचून थंय राबली मग चस्म उसण पडू जालो पुण्य हांवच पडली कशी पुणी कोण सावरून घेतले म्हळ्यार तशी ताका फोर्स आसता हो फोर्स पुणी कशी पुणी आमी अनुभव म्हणून सांगू जाता शब्दांत वर्णन करूं जाता जाल्यार परब्रह्मांत एक जायना पण आमकां कळ जाता हें कळना तावळ ते सांगतात कले ऐसे हे निज बीज गाळी व मीपणाचा फुंज तो मुरालिया सहज सिद्धची आदी अंती हांवें मीपणा फुंजशील म्हाका निज बीज हांव म्हणलेलें तुगल कृपेने आजी सहज तें मुरून गेलें आनी आतां पण आदी अंती नातील आदी अंती सगळे बाजून खंयच्याय बाजून पळयलें तर की आपण सिद्धच ऐसा शिष्याचा संकल्प जाणून या बोले भवरिपू म्हळ्यार कळ्ळें भवसागरा शत्रू आज शत्रू कल खातीर तरी ताका भवसागर त्रास दिना त्या गुरूंक तांकां त्रास दिना जाल्यार ते हक्क सोडोवचे आयल्या ती कोणाले हातान सोडोवचे आयल्या ती माया ही त्या चरडा गली आपणाल चरडाल ती माया ही शत्रू जावन बसल्या
त्या चेरडाक वाघा तोंडान थंय सोडोंका म्हणून जो उडकी मारता तो तितलोच केपेबल आसका लागता. वाघा तोंडात हात घालून तो भायर काडटा तशी. तरी जाणून या बोले भव रिपू म्हळ्यार भवाचे संसाराचो रिपू म्हळ्यार शत्रू. संसार सर्प भग्न दर्पू केला जेणे. संसार सर्पा गेलो दर्प म्हळ्यार कळ्ळें गर्व आसता न्ही. संसार सरस दर्प म्हळ्यार गर्व कोणाक जाल्यार न्ही फुस 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 करता ती, कोणाकय डंक मारूं वता ती. म्हळ्यार हो सर्पावारी कोणाकय डंक मारता. तान्ने भग्न दर्पू तांगेल सगळ्यांगेल गर्व घालेलो. तरी हो शिष्यागेल संकल्प जाल्लेली मिती ताका तांणी गुरूनी भायर काडलें आणि कल केलें जे स्वामींच्या हृदयी होते ते शिष्यासी बाणले अवचिते. अवचिते म्हळ्यार हळुवार अलगद अचानक अचानक स्वामींगेल हृदयान जे प्रेम जे तांगेलें कल म्हणटा ती आत्मबल आशिल्लें परब्रह्म तत्व आशिल्लें ते पुराय ते परिस तत्व जैसे सामर्थ्य परिसाते लोहो अंगी बाणे. परिसागत सामर्थ्य कशी लोखंडांत वता आनी लोखंडा सुवर्ण दपकी तशी स्वामी परिसाचा स्पर्श होता. शिष्य परिसाची जाला तत्वता तो सुवर्ण जाय न्ही. परिसांत आनी सद्गुरूंत होच फरक असो. सद्गुरू परिसाची परीस करता ती आणि परीस असणेत म्हळ्यार सद्गुरू परीस असल्यार ते परिसत्व दिता ती. हातची कले राखून दवरनात आपणावारी करता ती तांकां. तुमी कुठे आमी कुठे म्हण आमी म्हणचे पण ते म्हणटा ती आमीची. तांकां जेन्ना तांगेल सद्गुरू श्रीराम जेन्ना प्रगट जालो ते मस्त रडले म्हाका तुमगेल दर्शन दिया ती नाल्यार हांव तुमगेल दर्शन घेवच्याक तुमगेल साक्षात्कार जावचे खातीर सान्न प्रायरी आवसू दुखोवन हांव हांगा आयलो आनी 12 वर्स तप केलें तरी तुमी दर्शन दिनी मग हांव कल करूं म्हण मस्त रडलो. तावळी ते प्रगट जाले म्हळ्यार दुसऱ्यांक कोणा दिसनात ते हांगेल दोळ्या मुखारीच प्रगट जाले. सगूण साकार जावन तो श्रीराम प्रगट जालो. केन्ना प्रगट जालेलो 8 वर्सां चेडूं आसतना तांकां तांणी जप दिलेलो पांयार बसकारून श्रीरामाने एक रान्नांत व्हरून. त्या वेळा पळयल्लें ताजे नंतर आत्ता आनी ताणें सांगलें देवा हांव तूं इतली सेवा केल्ल्या म्हगेली की हांव तुका जय जय रघु समर्थ ही पदवी दिता. तुका लोक समर्थ म्हूण जाणटले. रामदास स्वामी म्हणचे ना ती श्री समर्थ म्हणटले. तर ते म्हणून नाका म्हाका पदवी बिदवीची अपेक्षा ना तरी कलेपणी मागून घे. ना म्हाका कसलें मागचें ना सगळें म्हाका मेळ्ळें. तूं आयलें न्ही देवा म्हजे खातीर आनी म्हाका कसलें जाय रे म्हाका कल जाय तरी ना तरी तूं मागकाशी तरी एक मागून घेवया म्हणटा. हो मागे खुशाल हांव दिल्लें. हो रामदास मगल आस म्हूण म्हाका धरून पट्टण घे देवा. म्हाका न्ही कसलें नाका तुज्यांत एक करून घे. म्हाका समर्थ बिमर्थ ना ती तुमगेल पदवी आसा जाल्यार तुमी प्रेमान ही पदवी दिल्ली ते तुमगेल ब्रीद म्हणून आमगेल संप्रदाय वापरतलो तो म्हळ्यार जय जय रघुवीर समर्थ. जय जय रघुवीर समर्थ. रघुवीर समर्थ असं हांव न्ही आनी रघुवीरा मिती समर्थ ही पदवी आयली म्हणून. स्वामी परिसाचा स्पर्श होता. शिष्य परिसाची जाला तत्वता. गुरु शिष्याची ऐक्यता झाली स्वानुभवे. गुज स्वामींच्या हृदयीचे शिष्यास वर्म तयाचे प्राप्त झाले योगियांचे निज बीज. आता मी हांग थंय केलेले बहुता जन्मांच्या शेवटी झाली स्वरूपेसी भेटी. कितले जन्मा धोरनो ही यातायात म्हळ्यार कल्लें यो वच वारी चल्ल्या. कोण म्हणटा तुम्ही नापास जाली कल्ल्या वेळार नापास जाली ह्याच क्लासान बसला परत परत जन्म येता असं म्हळ्यार तूं नापास जाला. कल्ल्या म्हळ्यार मेन ऑप्शनां सोडूं जायना. कंपल्सरी क्वेश्चनच तूं ब्लँक दवरला. खंयच कंपल्सरी की तूं खरें कोण तूं खंय थान आयलो आनी तुका खंय वचचें. आत्मज्ञान मेळोवचें आसा तें कशें मेळोवचें हाच जी तुका अजुनी ज्ञान जाय न्ही तो कंपल्सरी क्वेश्चन आसा आनी तो सोडय नातिल मिती तुगेल वासन वाडलें तेणी वासन वच्च नातिल मिती वासना रुपी लिंग देह घेवन तूं भायर पडलो प्रत्येक जन्मान तूं आनी तेंच घेवन तूं आयलेलो वय की न्ही. तशी मस्त जन्म धोनी यातायात चल्ल्या यो वच वारकरीचो
बहुता जन्मांच्या शेवटी झाली स्वरूपेसी भेटी, एका भावार्थासाठी परब्रह्म जोडले, फक्त भाव पूर्ण हांव तुगेल प्रार्थना केली. देवा मल्ल्या कले ना तुका दिवच्याक, हा पुरे कूड कचरो हांव तुका दिलो, त्याग केलो ताजो, आणि तूं म्हाका परब्रह्म जोडून दाखयलें. जो वेदशास्त्रांचा गर्भ, निर्गुण परमात्मा स्वयंभ, तयाचा एकसरा लाभ झाला सद्भावे, फक्त सद्भाव भाव. जे ब्रह्मादिकांचे माहेर, अनंत सुखाचे भांडार, जेणे हा दुर्गम संसार सुखरूप होय. ऐसे जयास ज्ञान झाले, तयाचे बंधन तुटले. हे अनंत सुखाचे भांडार, ब्रह्मादिकांगेल हे माहेर, तांतू तू म्हाका माहेरात घेऊन आयलो. हा मगल आव सोड तुगेल स्वता घरात तू म्हाका घेऊन आयलो. हांव खंय पडलेलो रस्त्यारी अनाथ जावन, तू म्हाका उबारून घेऊन आयलो. येरा नसोनीच जडले सुदृढ अविवेकी. खरें म्हळ्यार हे जे माया बी आसना ती सगळी काल्पनीक असता. काल केलेले तांकां हांव तुमकां सांगलें, ते उंटाक बांदील म्हणून मायेने अशी एक्शन करून ताका बांदील वार केले, आनी उंटा दिसलें पण खरें बांदलें म्हणून ताका बांदन शिरीन चिकल मागीर दोरीश नाशिल्लें तें मावतलें बी, आनी तो आराम न्हिदलो, उंटय न्हिदलो. सकाळ उठयना पळय दोन उंट आशिल्ले, एकल्याक खरें बांदिल्लें, ताका दोरी सोडयली, आनी दुसऱ्याक खाक्कल दिसल्याक बांदन दिसना मागीर उठरे उठरे म्हणून ताका हें केलें बडीने. ते उठयनाची तावळ तो ताल गुरू थंय झाडां मुळां बशिल्लें ताणें आपयलें पळय, काल तूं ताका काल्पनीक बांदल्या, त्यामी ती तो काल्पनीक कल्पनेनेच बांधला गेला की आपणा बद्ध आपणा म्हणून. तर ताका उपराटी धागो सोडय, बंधन सोडयलें म्हण. हां आनी तो पळय तटकन उठयता म्हण, तो उंट खरें उठयलो. जाल्यार आमगेल हांगा गुरून तें सोडोवची एक्शन केलें तरकेय आमी उठयना ती, कसल्या उठयना ती, कसल्या उठयना ती. आमी फिजिकली प्रेझेंट, मेंटली एबसेंट. आमी तांचें लक्ष दिना ती, ते कल्पना ती हें करता आसा ती, मेकळता आसा ती, ग्रंथी सोडयता आसा ती, हांगा आमगें लक्षच आसना. तेमीच आमकां फावना, तेमीच फावना. तशें ते भ्रमर किटक न्यायात सांगिल्लें. हां ते परत परत आज सांगना, आज आमी मुखार वचा. जे ब्रह्मादिकांचे माहेर, अनंत सुखाचे भांडार, तें सुख केन्नाय नाशाची जायना, कायम सुख. नाल्यार सुख आयलें की दुख्ख येता, दुख्ख आयलें की सुख आसता. हां पण ताजी व्यतिरिक्त कल्याण तूं अवलंबून नासतिल्लें शियर ब्लिस तें परब्रह्मांत आसता. जेणे हा दुर्गम संसार सुखरूप होय, स्वस्थ जालो, शांत जालो, आनंदी जालो, समाधानी जालो, आनी म्हाका कसलें मेळोंच बाकीच वर्णी. ऐसे जयास ज्ञान झाले, तयाचे बंधन तुटले, येरा नसोनीच जडले सुदृढ अविवेकी. अविवेकी म्हळ्यार आमी विचारांनीच मार खातात. मनांत विचार, संकल्प, विकल्प कडे ते संकल्प विकल्पाचेंची बुद्धी हें किंवा तें हो निश्चय घेता, बय की न्ही. तें कशें करचें हें चित्तांतूं आमी घोळेत रपता ती. कडे तो अहंकार आमगेलो आसा न्ही, चल हांव करता म्हणून तो मुखार चुय न्ही, तें काम करता. अशी कोर न्हू चुकीच विचारांनी आमी चुकीच कामांत वतात. व्यावहारिक कामं आणि पारमार्थीक कामं जी आसता ती तांतूं दोन भेद आसता. व्यावहारिक काम करता ती आवश्यक आसा ती, पण आमी कितलेय प्रयत्न केले तरके यश मेळदच म्हूण सांगू जायना. बिकॉज अवर सक्सेस डिपेंड्स ऑन वेरियस अदर फॅक्टर्स. हां ते मस्तशें आमगेल्या प्रारब्धाचेर सुद्दां अवलंबून आसता. आमी कितलेंय केलें तरके चेडूं आमकां त्रास दिता ती, तांकां किंमत आसना, हें सगळें खरें, कळ्ळें. तरी जाल तरके तें प्रारब्धाचेर अवलंबून आसता. पण हें पारमार्थीक ज्ञान जें आसा तें केवळ आनी केवळ ताका प्रारब्ध ना. देर इज नो टू अर्ली, नो टू लेट. केन्नाय तुमी स्टार्ट करा ती, तुमकां कोणेय बांधनी, आनी फक्त कसलें एक म्हाका आत्मरुपांत एक जावचें आसा ही जिज्ञासा, तें कसलेंच बा म्हण गुरू सांगता ती. मागीर तांणी सांगिल्लें तशें वागचें, निस्संदेह अनन्य श्रद्धा गुरूंचेर. काल तें सगळें डिस्कस केलेलें. हां तांणी गुरू नाम दिलें तें घे, तें घेवचें. तर हांवें नांव घेता, हांवें नाम घेता म्हूण म्हणटा ती. तर तें नाम कशें घेवचें हें आमी थोडें पळोवया. संदेह हेच बंधन. शंक काडची न्ही. इतले दिवस तो मस्त शंक काडतालो, श्रोता वक्त्याल संबंधान सुद्दां तांणी मस्त शंक काडले दासबोधांतूं.
प्रपंच कशी मागीर हें कशी तें कशी मस्त शंक काण जाल्यार ताजी उत्तर दिवन जाली. आतां हांकां प्रपंचाचें हांगा तें वर्णन करना तिची. हें केल्लें दीस इज मेंट फॉर आत्मज्ञान. त्यामुळे ती प्रपंचांचें डिस्कशन हातूंत ना. जाल्यार तरी ना म्हणूं गेलें तर जें माईक आसा तें त्याग करी म्हळ्यार हें डिस्कशन आसा आनी तें कायम येवचें आसा. हां, संदेह हेची बंधन, निशेष तुटला तेची ज्ञान. निशेष म्हळ्यार शंकाची ना. हांगा पावल की ताका कळ्ळें जाल्यार तो एकदम अवाक जाला. अशी हांव खंय येवन पडलो अशी पळयल्यार मुखार सद्गुरू दिसतात आनी एक नमुन्यान आनंद ताका जाल्लो. तुमकां सांगता वा आमी अमेरिकेक वचून तावळी ते फ्री फॉल म्हूण एक आशिल्लें कळ्ळें, एडवेंचर लँड खंय कळ्ळें. सर इग्नोरन्स इज ब्लीस. ते फ्री फॉलान कळ्ळें जाता म्हूण आमी गोतना. आमी वचूली गोतना तिलमीत वचूली. मगर वयनी येणी येयनी ती राम 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 म्हणटाच भायर राबिली खंय. आमी वचून पळोवन आयली. तिकीट काडलेलें, तिकीट पुरें वसूल केल्लें आमी. वचून बसली. ते हालताले सगळे. ते एकदम वयर 500 फूट की खंय की वयर वचूले आनी तोसर आमी धरलेलें केलेलें तें हँडल कळ्ळें, घट्ट आशिल्लें. कसलें भंय ना. तें हँडल घट्ट आशिल्लें आनी अयो कितलो उंच येयली अयो म्हण आसरी ढम्म करून तें सुटलें आनी आमी फ्री फॉल पडली तोगू. अयो बा म्हण आसरी ते बरोबर आमी तांगेलो तो ट्रॅक कलकेस न्ही ताजेरी आयली आनी झोक घेताची मात वयरी पांय वयरी मात तोगू अशी पोजिशनांत आयली. म्हळ्यार विचार करूं वेळू ना. पण एक्क नमुन्याचें एक एडवेंचर तें. ताजी हेंवें जाता जाल्यार तशी खुशी जाता. आनी हांगा यो बा तुमी कशी रिस्क घेतलो गो म्हण म्हणटा म्हगेलो भावाजो. ती नाक गेल्ली गेल्या वर्स जाल्यार मुख्य म्हळ्यार कहलें हें गुरूंचेर विश्वास कोणाचेर ते ऑर्गनायझर पण तें प्रापंचीक आसा. पक्कन ते रोलर कोस्टर म्हूण येता ते एक फावट डिरेल जाता, एक्सिडेंट जाता ती जाल्यार हांगा तूं केन्नाय एक्सिडेंट जायना. ती परब्रह्मान तूं ताजे वर सत्य कलेच ना बाकी सगळें मिथ्या आसा. त्यामुळे ती शंका हेंच बंधन, शंक काडचेच ना ती. तरी कल जाता थंय म्हळ की तो गुरू दिसता न्ही उल्लोंच ना. गुरोस्तु मौन व्याख्यानम. गुरू शिष्याला पळयता खुशीने आनी शिष्य गुरुल्या पळयता आनी यो म्हण हात मुखार करून यो बाळा म्हणून. निशेष तुटला तेच ज्ञान, निस्संदेही समाधान होय आपैसे. सद्गुरू म्हणटा ती गुरोस्तु मौन व्याख्यानम, शिष्योस्तु छिन्न संशय. संशय गेले पुरे असले ताका ज्ञान जालें. तें आमकांय जावंका जाल्यार एनिवे हांत आमी पुरे चिकते एक पंत वाचून घेवया. प्राणियास माया सुटेना, अभिमाने त्रिपुटी तुटेना, वृत्ती स्वरूपी फुटेना स्फूर्ती रूपे. स्फूर्ती रुपाने आमगेलें भितरलें जें अशी येवंका न्ही रामाक जन्म जावंका. हांव त्या दीस तुमकां सांगलें विता. विता म्हळ्यार कहलें इतले दिवस थाई करता करविता खावविता जेवविता निजविता कडे कहलें आनी कलकल आसता चालविता सगळें ते विता म्हळ्यार व्याणे विणे 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 म्हळ्यार बाळान जावचें. चलचे हे क्रिया उत्पन्न करता तो देव करता त्यामुळे आमी चलू शकता. ती तो जेवण करची क्रिया त्या परमात्म्या मिती आमकां शक्य जाता म्हणून आमी तो जेव विता. तशी आमी इतलो पंत तो वीत जालो व्यायलो आमगेलो आनंद व्यायलो तो आमकां आनंद जालो आमकां सगळें सौख्य मेळ्ळें. एक पंतपुणी आमी तो विता जावया की आमगेल्या हृदयान त्या रामाक जन्म करया की आमी. ताचे खातीर अयोध्या भुमीर वचून थंय नाक दाणवका म्हूण ना. वच्चेद जाल्यार घार बशील कडेन तें करूं जाता. घार बशील कडेन आमकां करूं जाता. खंय तुमी बेंगलोर आसा ती, मुंबईंत आसा ती, सोलापूर आसा ती आनी खंय आसा ती, फॉरेनांत आसा ती, तुमी बशील कडेन तुमगेलो देव आसा. तर तो तशी जाल्ल्यार एक नमुन्याचें डोहाळ लागता ती. म्हळ्यार जी जिज्ञासा जागृत जाता न्ही मगल राम रामा यो 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 यो. ते स्फूर्ती रुपाने एक नाम घेता 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 भायरतान आमी पयलीं नाम घेता. ती नाम घेना पण ते भितर वता. भितर वचून क्लिनींग जाता वता कड्डेरी परत त्यांची
आमी क्लीन जायना पण परत एक्सेल आनी इनहेल आनी एक्सेल तशी ते नामाच भाव अशी भायर येता, परत भितर वता, परत भायर वता आनी इतलें क्लिनजींग जावन ती एक फक्त नामाची जरी फुटका आप्यापी भितरी सद्गुरूंगेल आवाज आयकता. हें स्वानुभवान आमी सांगता. सद्गुरूंगेल आवाजान तें नाम चालू जाता आनी तशी जावंका झरी फुटका म्हळ्यार तें विता आमी रामाका जन्म विता जावंका. नवल उद्भव नवल उद्भव नवल उद्भव देखिला, अजन्मा तो जन्म घेतो, विस्मय होतो विस्मयाखे. तशें ते आमगेल्या हंतस कृष्णा गेले म्हणतीन तूं असं. तशी हें त्रिपुटी तुटेना आशिल्लें, वृत्ती स्वरूपी फुटेना स्फूर्ती रुपे, जे माया जाळी पडिले तकल्ल्या म्हळ्यार माया जाळान पडल्या ती हस्तेक सुद्दां जाळे घाले ताका पाप उठावचे जायना. जे माया जाळी पडिले ते ईश्वरासी चुकले, ते प्राणी सापडले वासना बंधनी. वासनेच्या बंधनांतू आमी परत परत जन्म आमकां कल्ल्या घेवंक लागता. आमकां ही इच्छा ती इच्छा खंयच्यान येतात आमगेल्यो, इच्छा आमगेली खंयच्यान येता ती तरी आमगेल्याची. हांव म्हळ्यार देहूची म्हणून देह आस, देहा जाय आशिल्ली जावंकाची जाल्यार त्यो इच्छा आमगेल्यो पुऱ्योची जायना ती. आनी वर्स वता वता इच्छेची गरज जाता वता. आतां फ्रीज घेतले, काल ते वस्तुनिश्ठ माया हांवें ते घातले, मागशी खंय मोबायल आशिल्लो आनी खंय आशिल्लें, आमी जगनाशिल्ले. नात्र विचारता ती तुमी कशी करतालीं, तुमकां लॉग ऑन करूं जायनाशिल्लें तर तुमी बँकींग कशें करतालीं, कंप्युटर तुमकां अजुनी कळना ती तुमी कशें करता ती. आमी केल्लें आनी परफेक्ट केलें, परफेक्ट. आतां 10,000 जरी म्हाका टोटल येवच्या सांगली आंकड्यांची मस्त लॅक्स ऑफ रुपीज आनी डिफरंट फटाफट हांव घेवच्या शकता. कल्ल्याक तोंडान बसल्या, जिबेर बसल्यान ते मनान बसल्यात ते आंकडे, ते स्फूर्ती ती झरी फुटल्या. आमी जेन्ना भायिल्ले अवडंबराचेर अवलंबून राबतात न्ही तावळ तें वायट जालें की गेलें, कंप्युटर वायट जालो, सर्वर चलना, बँक बंद. तशी आमगेलें केन्नाय जाय नाशिल्लें, आमगेली बँक केन्नाय बंद पडनाशिल्ली. सगळ्यांक सर्वीस वेळेर मेळटाली. आतां ते एक आयल्या. तशी आमगेली वासना बंधनांत आमी सापडटा ती हें जायी तें जायी तें जायी आमगेल्या मागण्यांक अंतूच ना. ते प्राणी जे सापडले वासना बंधनी ते ईश्वरासी चुकले. ते आमी कल जाता खंयचे मुमेंट आमी जेन्ना भायर पडटा ती ते वासना देह जो आसा एक्चुली अंतकरण हें अंतकरण चतुश्टय आसा. म्हळ्यार मन बुद्धी चित्त अहंकार आनी अंतकरण. अंतकरण हो मनाचो एक भागूच आसा आनी वतना हें चारी घेवन ते भायर पडटा. ताच सांगात ताजे वासनेचें अशें पटल जावन आमी जन्माक कल्ल्या आयल्यान ती आमगेले पयले संस्कार वासना रुपी संस्कार उपभोग घेवन ते सोडोवचे आयल्यान ती. पळयल्यार आमी आनी हाजी कलेक्शन ताजी कलेक्शन हें जायी तें जायी एट अ गिवन पॉयंट ऑफ टायम आमकां सगळें मेळना. मगल एक नातलं ग, तिका गुरबीण आशिल्ली म्हयने भरलेली, बाळांपणा व्याग सूर जाले तर तिका जिलबी खावंक अशी दिसली. म्हाका पयलीं जिलबी हाडली तरी हांव वता हॉस्पिटलांत. अरे कल्लें तसले डोहाळ लागून आमकां आमी विता आमी रामाक जन्म दिता आसा ती. म्हळ्यार आमगेले डोहाळ कशें आसता ती लोकांक मदत करता, सगळ्यांत तो राम दिसता आमकां. आनी आमी कितली जाल्ले आमची मीत कशी जाता तितले दुख्खी लोकांक गेले फुंकर घालका, कोणाक वयर चडूं जाता तांकां हात दिवका, कोण पडता आसत तांकां हात दिवका, हें सगळें करता. जयाचे दैव उदेले तयास ज्ञान प्राप्त झाले, तयाचे बंधन तुटले निसंगपणे. निसंग म्हळ्यार कल्ले हांगा अलिप्त. तुमी आंबोय पळयला आनी चिक्कूय पळयला, फरक कल्लो आसा. दोनी गोड्डो फ्रूट आसा, बरें आसा. म्हाका आंबोय आवडटा आनी चिक्कूय आवडटा. जाल्यार आंबो तुमी खावच्या गेल्यार त्या बाट्याक इतले रस चोखून हें केलें तर ताजे पश वचना. चिक्कू तशें न्ही, तुमी फोडा ती फुटोन भितर ती बी आसा न्ही पटक्कन येता. ते बीक चिक्कू चिक्के सुद्दां चिकटना.
तशी आमी देह सोडून वतना निसंग जावंका हां तें कशें जाता गुरू मीठी दैव उदेलतागले आनी तयास ज्ञान प्राप्त जालें कसलें फक्त भावान हां आनी हांगा आतां आमी तें कशें मेळोवचें तें पळोवया सर्वसाक्षी तुर्या अवस्था तयेचाही तू जाणता आनी मग स्थूल देह जालो सूक्ष्म देह जालो कारण देह म्हळ्यार शून्य अवस्था म्हळ्यार कळ्ळें तुर्या म्हळ्यार तुर्येक आत्म्या दिकाने पळोवचें जाता प्रपंचय पळयत ती परमार्थय पळयता तेमी ती स्वता द्वैतच तेमी तें परब्रह्म जावचें शक्य ना आमी तुर्येक पळयतल जावंका साक्षी सो दॅट परब्रह्मान फरक कळ्ळो की आमकां पळयतल दुसरें कोणें व्हरना एक पंथ हांवें आमगेले एक म्हळ्यार सगळे म्हाका गुरू रुपच आसत खरेंची प्रत्येक एकान शिकचे सारकें आसता साईबाबा भक्त मगली अगदी शी इज अ सेंट तरी हांव कसलें डिफिकल्ट आयलें की ती लावतालें आणि कुंदामाई तिगेलें नांव कुंदामाई असं झालं तसं झालं अगं ॲडजस्ट करायचं तरी त्यावेळी तरुण रक्त नाही का म्हणून प्रत्येक वेळी आपणच ॲडजस्ट करायचं अशी कळलं नाही जीव हे लाईफ इज नथिंग बट ॲडजस्टमेंट बट हू हॅज टू ॲडजस्ट फर्स्ट तर तुम्हीच करायचं हो तूच करायचं तरी यू ओनली हॅव टू ॲडजस्ट टील यू बिकम यू ओनली हॅव टू चेंज ॲडजस्ट करचें म्हळ्यार कळ्ळें चेंज करचें तुम्हीच चेंज जावंका टील यू बिकम अनचेंजेबल आत्मस्वरूप जाल की आनी तुमकां चेंज ना कोणें तुमकां दिसना तिची तुमी कोणाकय दिसना ती पण तुमकां सगळे जाण दिसता ती तेमी ॲडजस्ट करचो प्रश्नूच येना यू आर अनचेंजेबल हां तें परब्रह्म असं तें अजर अमर आनी सदा सदैव सदैव अजरा अमर हां तें कशें आसता सदैव आसता सर्वत्र आसता समान आसता एक कुडक काडलो खंय दिल्लो अशी ना मागीर हें मेन कल्लें तें दॅट इज द अधिष्ठान आतां आमी हांगा थोडें पळोवया आपणासी तू जाणसी तरी तेही तू नवेसी मी तूपणाची कायसी मात स्वरूपी हें सगळें आमी नंतर पळोवया पण थोडें ताजे पयलीं आमकां कळका की आमकांय तशी स्थिती येवच्याक मस्त साधना आमी पयर पळयली हां तातूंत एक साधना म्हळ्यार वंगण ताजे बद्दल आमी चिके आज पळोवया हां नामाचें कळ्ळें न्हय सगळे जाण नाम घेतात ती एक पंथ हांव कोणकी मल्ले आयलें म्हाका अशी डिफिकल्टी आसा आमळें नाम घे गो चेडा म्हणून तुका कल दिसलें तुमी घेवच म्हळ्यार कसलें उर्मटपण आसा पळय तांणे सांगलें नाम घेता म्हणून हें केल्यार मात्र नाम घेतात वे नाजाल्यार नाम न्हय वे अशी कळ्ळें न्हय हांवें नाम घेता जाल्यार नाम कशी घेवंक हां गोंदवलेकर महाराजांक विचारलें नाम कसं घ्यावं हां हा प्रश्न विचारणं म्हणजे पेढा कसा खावा म्हणून आहे तो कोणत्याही बाजूने खाल्ला तरी गोडच लागतो म्हणून सांगलें त्यावेळी ताणें म्हाका त्या कोण शंक काडलेली तांणी सांगलें हांव नाम घेता त्या खंयचे बाजून घेतली तर काही सेम न्हय गोडीची पण नाम हें नाम आसका नाम नाव आसूं न्ही आतां राम ए रामा इकडे ये रे जरा म्हणल्यार तो आमगेलो राम जातले जायना तातूंत भाव पळोवंका कळ्ळें हां तूं देवळांत जाते म्हण एकच सेंटेन्स कितले भावान तें म्हणूं जाता तूं देवळांत जाते तूं देवळां वतस म्हळ्यार हांव येवं म्हणून कळ्ळें तूं देवळांत जाते तूं आनी केन्ना वचना तर देवळां भायर सरका तशी तूं देवळांत जातेस तूं देवळ वचूं भायर सरल्या नाल्यार हांव तुका सांगात येतलशिली म्हळ्यार कितले नमुन्याक भाव येता ती 3 वर्सां तूं तशी त्या नामान तूं नमुन्या भाव येता ती पण ते कशी नामान ब्रह्मत्रयी आसका हें आमकां शिकयलें तें आज हांव सांगता तुमकां आनी मागीर थंय राबया आमी आनी मुखार सांगता पुरें फिनीश करया नाम है अमृत सार बंधो नाम है अमृत सार ब्रह्मत्रयी में अवगुंठित जो ब्रह्मत्रयी में अवगुंठित जो दे आनंद अपार बंधो नाम है अमृत सार कोणाल नाव नारायण हें नाव आसता आनी नारायण हें नाम सुद्दां आसता तें नाम कशें जाता तर तांत ब्रह्मत्रयी आसता ब्रह्म म्हळ्यार शक्ती
परब्रह्माची शक्ती तंतस का तरी मात्र ते नाम जाता ती शक्ती खंयच्यान आसता. अक्षर फोल म्हणटात आमी माया जाल्यार अक्षरांतू ती जी शक्ती असता न्ही, क्षर आणि अक्षर, अक्षर म्हळ्यार मिट्टना ती शक्ती तांत असता म्हणून त्या शब्दाक त्या लेटराक अक्षर म्हणटात. अक्षर कळ्ळें, ताजी क्षती जायना, तें ना जायना. तरी तें कशी, ते एक फर्स्ट ब्रह्म. ब्रह्म प्रथम अक्षर कहलावे, तन मन में कंपन बन छावे. हर अक्षर की अपनी नजाकत, हर अक्षर की अपनी नजाकत. करत स्पष्ट उच्चार बंधो, नाम है अमृत सार. अक्षरात बरोबर आहे. फॉर एक्झाम्पल, एकली बायल मनुशी पाप, ती म्हणाली हांव कितकी 24-25 माळ नित्य करता तरी म्हाका तें नामांत आनंद म्हूण मेळना. हां, ब्रह्मत्रयी में अवगुंठित जो दे आनंद अपार तुम्ही म्हणटा ती अमृत सार म्हणून कशी म्हाका काय आनंद मेळना, हांव इतलें जपता. तर तिका स्वाम्यान सांगलें परत तूं म्हण, मगल मुखार जपमाळ घे आनी म्हण. तर तिने सूर केले, नमशा 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 नमशा. अरे ताणें म्हणचें की राब 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 राब. हां, तूं नम शिवाय हान तूं कसलो भाग ना. हां, आनी नमशा नमशा करता आनी बरी झगड आयले, नमशा 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 नमशा. तो ईश्वर धांवन वतलो मुगो तुदल्या थावन. तशी घेवची न्ही. अक्षरान कशी ओम नम शिवाय. आनी स्वाम्यान सांगलें जप सूर करचे पयलें तें न्यास हें तें कोर न्हू, आमगेलो थोडो प्राणायाम कोर न्हू, ती स्थापन करका ईश्वराक, आमगेल्या गुरूंक स्थापन करका. आनी मल्ल्या थावन तें कोरून घे नाम, ही प्रार्थना कोर न्हू. आमी तांतू ते शिवाक हें करका, आवाहन करका त्या गुरुमुर्तींतू. आनी कड्डेर आमगेलें नाम कशी घेवंका. तरी अक्षर ब्रह्म, अक्षरांचो करेक्ट उच्चार ताजो आघात जाता. ओम नम शिवाय. लास्ट आसा न्ही तें मृदू जावन मर्ज जावंका. मर्ज जालें की तें परत पयले अक्षराचेर येता. ओम नम शिवाय. ओम नम शिवाय. अशी म्हण की दोळे धांपून न्ही, किंवा ओम श्री राम जय राम जय राम. ओम श्री राम जय राम जय राम. त्या हड्डान वदरून म्हणका म्हणना, मनांतल्या मनान म्हणटर की ताजे आघात जातात न्ही, कंपन येतात ताज्यान. आमी कले उलयतना न्ही हवेंतू अशी लहरी निर्माण जातात. तशी ताजी लहरी निर्माण जातात त्या नामाच्या, त्या अक्षरांच्यो. हां, आनी तन मन में कंपन बन छावे. हर प्रथम हर अक्षर कहलावे, प्रथम ब्रह्म अक्षर कहलावे, तन मन में कंपन बन छावे. हर अक्षर की अपनी नजाकत. नजाकत म्हळ्यार गोमटाई. प्रत्येक अक्षराचे उच्चार करचे एक नमुन्या गोमटाय आसता. हां, करत स्पष्ट उच्चार बंधो, नाम है अमृतसार. हें अक्षर ब्रह्म जालें. कडेन नाद ब्रह्म. नाद म्हळ्यार कसलें, नाद म्हळ्यार दूजा ब्रह्म जो नाद मधुर बन, भाव विभोर हो मन भावन. हां, नाद ब्रह्म म्हळ्यार कसलें, ताका एक गोमटी चाल लायली, एक स्वर मेळयले. त्या प्रत्येक स्वरांत न्ही कसलें हें आसता. आतां शिवरंजनी राग हे तुमी सहज सांगता हांव. एक ताका गोमटे एक चाल लायली. मोहुनिया मोहुनिया तुझ संगे नयन खेळले जुगार, नयन खेळले जुगार. मोहुनिया तुझ संगे नयन खेळले जुगार, नयन खेळले जुगार.
जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी याद में नजरों को हम बिछाए. ही रागाची, ही नादाची किमया, नाद. तशी अक्षरांक, आमगेल्या अक्षरांक, नामाच्या अक्षरांक ओम श्रीराम जय राम जय जय राम ते जाले. ओम श्रीराम जय राम जय जय राम. 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 हे आवडीची चाल एक लायली न्ही की तेमकां अखंड म्हण का म्हूण दिसता, आवडीन म्हण का म्हूण दिसता, आवडी निर्माण जाता. कल्ल्याक सांग, तांतकल जाता नाद, मधुर नाद आनी भाव येता. भाव येता, त्या नामी बद्दल प्रेम येता. आमी जेन्ना म्हणटा ती तावळी, त्या नामा बद्दल प्रेम येता. नाल्यार कोणकी म्हण नोकरी नोकरी म्हळ म्हणून तुका नोकरी मेळची केल्या वे राम राम म्हण कल जावचें सम. त्या राम रामान तुची राम आसता, नामान तुची नामी तान तूच आसता. नाम आनी नामी एकच. तेमी ती ताका जर गोमट्या स्वरान जर आळयलें ताणें भूल का नवे. अरे कृष्णागल बासरीक भूल न्हू गाय येताल्यो तादलागी. तशी आमगेल्या भावाक भूल न्हू देव येता, येताच खंडीत येता. हां, ते कोरून पळया ती. तेमीत कल जाता दुजा ब्रह्म जो नाद मधुर बन, भाव विभोर ओ हो मन भावन. सप्त सुरों के आवर्तन में, सप्त सुरों के आवर्तन में, मन हो निर्मल पार बंधो ले दे आनंद अपार. आता सप्तसुरांच्या आवर्तनांत खंयचेय राग एखाद घेवचो. राग गोत नाल्यार नुस्तेंच रे घेवेद, नुस्तें घेवेद. रागदारी गोत्तस का म्हण ना, भाव आसता तांतूं भाव आसता. ह्या सप्तसुरांचे आवर्तन जे असतात न्ही तांत एक नमन्या भाव आसता म्हणलेलो. आनी तावळी तशी तें नाम घेतल्या, भावपूर्ण नाम घेतल्या री. हां, नाम सगुण आस आनी नाम निर्गुण आस. नामाच एक म्हणटा 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 शब्द ना जाता ती आनी तांतून फक्त भाव भरता. शब्द ना जाता ती, विचार ना जाता ती, कसले ना, फक्त अक्षर ना जाता ती, ताजी ताल ना जाता. पण सुप्त ताल खंय पण चालू आसता आनी आमी नादांत इतले मग्न जाता ती की त्या नादांतलो भाव मात्र व्हरता. हे देवा श्रीरामा यो रे देवा. संवाद सुरू जाता तशी आनी ताज्यान मन निर्मल जाता म्हणून मस्त आनंद मेळटा. कडे तिसर ब्रह्म कले शक्ती आशिल्ली. ब्रह्म म्हळ्यार शक्ती. हांगा 3 ब्रह्म म्हूण सांगल्या. ब्रह्म म्हळ्यार तें परब्रह्म न्ही, ब्रह्म म्हळ्यार हांगा शक्ती स्वरूप. ही वय मायाची जाल्यार तांतूं शक्ती आस. ती शक्ती परब्रह्म आलेस. तीजा ब्रह्म जो ताल ब्रह्म वो, संथ लयन में साधन बनी हो. विलंबित एक ताल म्हणटात. आलापी करू बसतना रागदारी म्हणटना एक तालान तूं म्हणटा ती, ताका काय ताल आसता. ओम श्रीराम जय राम जय जय राम. ओम श्रीराम जय राम जय जय राम. शेवटी ताल म्हळ्यार कल्ले कितले वेळान तूं तें एक आवर्तन पूर्ण जावं का तितले ताका ताल म्हणटा ती, काल म्हणटा ती. तशी मध्य लयन में संत लयन में साधन बनी हो. तुम्ही साधन म्हूण करू बसता ती तावळ हगूर नाम घेतात, संत नाम घेतात. तावळ संत लयन, लय तालांत लय आसता. लय म्हळ्यार कितले फास्ट म्हणचे कितले अशी. संत लयन में साधन बनी हो, मध्य लयन में तन मन डोले. तावळ सांगले श्रीराम जय जय राम. ओम श्रीराम जय जय राम. ओम श्रीराम जय जय राम. हे मध्य लय आनी द्रुतगती म्हळ्यार लेफ्ट रायट चमकतना, येत्तन वत्तना, सदा येता जाता, काम करिता, घरी दारी, शय्येवरी, समस्तांची लज्जा त्यजुनी भगवत चिंतन करी.
ते चमकतन करतन नाम घेतन कल जाता आम्ही फास्ट चमकतात न्ही तावळ द्रुतगती म्हणा कले हां श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम लेफ्ट राईट लेफ्ट राईट लेफ्ट राईट लेफ्ट राईट त्या हाजीर ते नाम चलता तावळ द्रुतगती थिरकत बोले तावळी चमकतन जर नाम घेता वचुलेरी फालतू विचार मनान तू येना ती भागे व्यर्थ विचार मनवा नामले बारंबार बंधो दे आनंद अपार तिजा ब्रह्म हें जे द्रुतगतीन म्हणटा आसत न्ही ताजो उपयोग कल जाता ते स मेर येता धा दिन दिंदा धा दिन दिंदा धा तीन तीन ता दिन दिंदा धा म्हळ्यार की स मेर आयले तर अखंडत्व येता ताका 10 दोन परत 10 दिन दिंदा सुरू जाता म्हळ्यार नाम अखंड चलता तशी हें तिजा ब्रह्म जो आसा ताल तिजा ब्रह्म जो थिरकत ताल लय धरे नाचत नाचत एक बार मन अटका लय में एक बार मन अटका लय में नाम चलत अनिवार बंधो दे आनंद अपार बंधो नाम है अमृत सार है विज्ञान म्हणजे तांतूस नाही 2 शब्दामध्ये ठराविक अंतर असता नाम घेतना कळणे नाल्यार कल जाता भाव उत्पन्न जाता 2 लोहचुंबक असत बा तरी अगदी खिचून दवरल्यारी ते हें जायना अगदी दूर दवरल्यारी ताजो इफेक्ट जायना पण साधारण एक एप्रॉक्सिमेटली रिजनेबल डिस्टन्स दवरल्यारी तांतू प्रचंड हें तयार जाता उर्जा शक्ती तयार जाता तशी ती नामाची शक्ती जावंका जाल्यार 2 शब्दांतू ठराविक अंतर दवरका एक हांत कशें कितें दिलें दुसऱ्यान तशें न्ही एकल्याक अंतर दवरका हें विज्ञान यह विज्ञान नाम का बंधो धीरे धीरे सुधरत है मन सुधारता मगेले शांत करत है प्रीत सिखावत कळ्ळें मनाक शांत करता प्रीती करच्या शिकयता आनी पयली प्रीती कोणाचेर बसता कर दे प्रभु से प्यार बंधो ले जावत भव पार बंधो दे आनंद अपार यही नाम संतों ने गाया भानुदास ने सजा धजाया भानुदास म्हण आशिल्ले सद्गुरू तांणी आमकां हें शिकयिल्लें ताजेर हें बरयन सुचयिल्लें तांणीची भानुदास की दासी हूँ मैं करत नाम से प्यार बंधो दे आनंद अपार बंधो नाम है अमृत सार ब्रह्मत्रयी में अवगुंठित जो दे आनंद अपार बंधो नाम है अमृत सार हे नामाचे अशी जर नाम अखंड चल्ले तर ते वंगण ते एक साधन तो सत्संग सत्यात संग तो नाम हे सत्य स तव नामामधी प्रेम देई रे तव नामामधी प्रेम देई रे प्रेमळ तव हे नाम अणुरेणूतून शब्द उमटले राम राम श्रीराम 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 सीतामाई तव कंकण वाजे रामा सोड सीत काही वचना सीतामाई तव कंकण वाजे इथेच आहे राम आहा पहा हो पुन्हा ऐकूये राम राम श्रीराम 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 हनुमंता रे राम श्वास तव सीते तुझाची प्राणवायू सम अंगी चिकटला हृदयी बसला ठाम श्रीराम 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 रघुराया रे चिंता मिटली तुझाला विराजमान कृष्णा समतू हृदय चालवी सारथी हृदय चालवी धक धक छान धक धक छान धक 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 श्रीराम 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 धक 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 ती झरी फुट्टा अखंड नाम चालू जाता आणि कसले जावंका म्हणून आमकां मदतीक नाम सगळे कैलास जीवन वखदावारी त्याग करची कुडा कचर ते नामच घालोवच्या शकता आमकां शक्ती दिता घालोवच्याक बाकी श्रवण भक्तीन तूं कसली विघ्न येनाशी नाम पळयता जे श्रवण केल्लें तें आकलन जावचें बुद्धीची शक्ती नाम वाडयता
मनाक समज ताळ्यार दवरता नाम, फिजिकली प्रेझेंट मेंटली ॲबसेंट न्ही, नाम घेता आशिल्ल्यांक केन्नाय कले तोंदर येना ती, आनी आयिल्ल तरके आप्यापी भायर पडटा ती. प्रसंग हे प्रपंचांतली तोंदर कोणा चुकल्या ती जाल्यार केन्ना कुलूप आसता न्ही, कोणेय गोदरेज वालो जावं कोणेय असो बीग अशी तयार करना ती, ताची चावी करता तिची आनी एक न्ही 3-3 चावी दिता ती. तशी प्रॉब्लेम आयले तरके ताबडतोब मनान थानू तो राम ताजेर कसलें सोल्युशन आसा सुचयता आनी एक चावी लावन पळोवचें. आनी एक फावट तिन्नी चावी सुद्दां उपयोग पडना ती, तर थोडे दीस सोडून दिवचे. थोडे प्रॉब्लेम्स सोडोवन सुटता ती, थोडे मस्त प्रॉब्लेम्स सोडून दिले की सुटता ती, सोडून दिले की आप्यापी सुटता ती. एकल्याक सामकें बागील उगडी तें म्हणून मस्त कलकी शर्यत लायली तरी ताजी कुलूप काडून बागील उगडा ती कळ्ळें. तर तांणी मस्त अशी 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 करून पळयलें, कसलें जायनाशिल्लें, तें बागील उगडनाशिल्लीची. तरी दुसरें बुदवंत आशिल्लो तो वचूलो आनी ताणें सरळ बागीलच उगडलें. मागीर तें लॉक करनाशिल्लेंची ती स्थिती कोणें विज्युअलायज करनी. इतलें लॉक काडा ती म्हण आपण लॉक केलेलं आसतलें म्हूण दिसता न्ही, पण मस्त फन लॉक आसनाची. लॉक इज काल्पनीक. तशें आमगेलें बंधन हें काल्पनीक आसा, तें आमी लक्षांत दवरता. तें बंधन घालून जाल्यार सद्गुरू आमकां इन एंड आउट सांगता ती हें म्हळ्यार तुगेलें कल्पनेचें आसा. तूं वेची त्या झाडां तुकारामान धरलेले वारी तूं प्रपंचाक दोन दवरल्या सोड सोडी म्हूण. तर ताजे वेल्यान आतां न्ही हांगा गोमटें सांगल्या ती सर्वसाक्षी तुर्या अवस्था तिकाय तूं जाण म्हळ्यार कळ्ळें. एक बाजून महाकारण देह आसता म्हळ्यार हांव म्हणून कळ्ळें न्ही. स्थूल सूक्ष्म कारण हें शुन्यावस्था तुर्यावस्था आनी महाकारण देव म्हळ्यार हांव म्हण उरता थंय. त्या तुर्या म्हाकाय पळयता आनी थंय पळयता. तर त्या नंतर हांव तुर्याक पळयतना तुर्याक तिरोधान जाता आनी ताजी पेलदिकान आमकां तो श्रीराम दिसच्या लागता, ते परब्रह्म दिसच्या लागता. अरे हो मगलो आत्मा हांगा आस की, पण हांव हांगासर आनी तो आत्मा थंय आसा. तस वेळार समर्थ म्हणटात कसले पळयता बसला, चल तांतू यो हाता रट्टे ताण दवर न्हू, ते तांतू व्हरून घालता आमकां. घालले की आमी परब्रह्मान तूं मज्जित जाली आनी कल्लें ना आपण आसी तू जाणसी तरी तेही तू नवेसी. हांगा ते सांगता ती तुर्या अवस्था तयेचा ही तू जाणता म्हणून तुझं निसंगता सहजची आली. आपण आसी तू जाणसी तरी तेही तू नव्हेसी. मी तू पण आसी कायसी मात स्वरूपी. तू मी तू पण कसल्या जाय, तू कसलें ना तें हांव तूं म्हाका जाणता हांव तें जाणलें म्हणूक तूं बाकीची ना थंय. जाणता आनी वस्तू परब्रह्म आनी परब्रह्माचो उपभोग घेतलो हे दोन्ही निवाल्या उर्वरी तूं परब्रह्मान तूं मज्जित जाल्यो. तावळी मी तूपणाची मातू सहजची वाव नाशी जाली. आता असो शब्द पाल्हाळ तुझे तुटले जन्ममूळ, काजे नाशिवंत सकळ तुवा मदार्पण केले. जे जाणून टाकिले, दुसऱ्याने ओरबाडून घेवचे आणि तुका वायट दिसचें अशी न्ही. तू जाणीव जावन पर्पजली आपण जावन काण उडयले नाका म्हण ते नाशिवंत राहिले. तुझं प्राप्त झाले अक्षयी पद. कळलं. ऐसे बोले मोक्ष पाणी ऐकोन शिष्य लोटांगणी, निस्संदेह स्वरूप मिळणी दोघे एकच झाले. कळणे. आणि तावळी तांकां खरेंची म्हळ्यार कल्ल भरले नंतर आतां आमी हांगा राबया थोडे वरल्या मुखाल पंथां आमी करूंक पळोवया. आनी मुख्य म्हळ्यार हांगा टायमाच बंधन आसना. तो पावलो पण आमकांय पावचें आसा. आमकां पावचें म्हण आपण कशें पावचें तेमी साधनेच विचार परत करका लागता. काही भिवंका म्हणना हातूंत, काही भिवंका म्हणना, कठीण ना तें. फक्त तिन्नीच गोश्टी आसा ती परब्रह्म निश्चळ निराकार निरावयव कसलें दिसना भासना असते सदैव आसता तें अक्षय परब्रह्म. नंतर चंचळ आत्मतत्व चंचळ ते सगळें ते तो आत्मा. आनी दृश्य
ते मायेने आपणागल आत्मतत्वतांत घाल न्हू सगळे दृश्याक तजेल हाळ जिवंत केले नाले ते जड निश्चळ चंचळ आनी जड इतल्यांची त्यामुळे आमी हांगा राबया काय हें परत पुराय आमकां परत 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 घेवंक तो सर आमी हांगा राबून म्हणया कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया तळमळ तळमळ होतची आहे हे जन हाती धरी हे जन हाती धरी दयाळा कल्याण करी अपराधी जन चुकतची गेले तुझा तुची सावरी दयाळा कल्याण करी कठीण त्यावरी कठीण झाले अरे कलियुगांत कसले इंद्रिया अधीन झालो मी देवा माझे अवगुण कळती मला जाल्यार म्हाका काडू जायना ती तू मदत करी कठीण त्यावरी कठीण झाले आता न दिसे उरी कोठे जावे काय करावे आरंभिली बोहरी दयाळा कल्याण करी दास म्हणे आम्ही केले पावलो दयेसी नाही सरी दयेसी नाही सरी दयाळा कल्याण करी राम राया कल्याण करी. हे प्रार्थनेची आम्ही सद्भावाने आत्मनिवेदन करूया. हे देवा, हे आत्मनिवेदन आणि कशें करचें म्हूण आमकां गोतना जाल्यार तूं करून घे. म्हाका कसलें कळना देवा. नित्य आमी देवाक प्रार्थना करूया आनी स्वविश्लेशण कशें करचें हे थोडे टॉपीक आसता ती कशें आमी मुखार सरचें तें आमी मुखालफंत घेवया आनी हो चॅप्टर पूर्ण करूंक पळोवया. नम पार्वती पते हर हर महादेव. सगळ्यांनी मेळ हें समर्पण करूया श्री समर्थांगल आनी रामागल चरणांचेर. नम पार्वती पते हर हर महादेव.